शाळेच्या वर्गांच्या परवानगी वयल्यान दिवचले आदले आमदार नरेश सावळ हांणी आपल्याचेर केल्लो आरोप दिशाभूल करपी आसा अशें आमदार दोतोर हांणी स्पश्ट करून सावळ हांणी वापरिल्ली भाशा अशोभनीय आसा। शाळेच्या नवीन वर्गांक परवानगी दिवप काय ना ते शिक्षण खात्याचेर नेमून आसा अशें दोतोर शेट्ये उलयलो। कासरपालच्या संदीपक शाळेच्या विशया वयल्यान ह्या संस्थेचे अध्यक्ष आणि दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळ हांणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेचेर खर टिका केल्ली। नवीन वर्गाक परवानगी दिवपाक आडमेळी हाडटात असो आरोप आमदार नरेश सावळान केल्लो। आता सावळाच्या आरोपाक आमदार चंद्रकांत शेटयेन जाप दिल्या। शाळेच्या वर्गाच्या परवानगी वयल्यान दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळान आपल्याचेर केल्ल्या आरोपात कांयच तथ्य ना अशें म्हणीत आमदारान स्पश्टीकरण दिले। तुमकां आनी एक गजाल सांगता की दिवचल ह्या आमच्या दिवचलेन एकच अशी बरी हायर सेकंडरी आसा आनी ती गर्दी पडटा आनी ती गर्दी जाता ती पळोवन आमी म्हटलें की आमच्या बोर्डान म्हटलें की एक लाटंबरचें हायर सेकंडरी सायन्स हायर सेकंडरी जावची म्हणून आमी डॉक्टर प्रमोद सावंता कडल्यान सायन्स स्ट्रीमीची परमिशन घेतलें। आमचे कडेन परमिशन पळय आसा, परमिशन घेतलें ते परमिशन मेळटूक आनी आमी 2000 तेन्ना ते पूर्ण न्ही 2022 आमी ते सुरू करपाचे आसले। तर हेणे आमदार जातकूच पयलीं सगळ्या थंय एज्युकेशन डिपार्टमेंटान वचून हात पाय बरोवपाक लागलो आनी ताका परमिशन कॅन्सल करपाचें, ताका दिवपाचें ना। डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां सांगलें तुमकां सायन्स दिता आनी सायन्स ही स्ट्रीम एकच वचपाक फिजिकल ना ती एकच वचपाक म्हणून तेच्या बरोबर आर्ट्स जाय पडटा नाल्यार कॉमर्स जाय पडटा म्हणून आमी तेचे कडेन आर्ट्साचें परमिशन मागलेलें। तेंच्यांनी आमकां आर्ट्साचें परमिशन दिताय म्हणून सांगलें, पूण हो सत्यानाशी हो जो तयार जालो भस्मासूर आनी तेणी थंय वचून ताका सांगपाक लागलो की तूं ताका परमिशन कशें दिवना, तुमी आतां वचून लक्ष मारूंक शकता। जवळ जवळ 25 ते 30 लाख रुपया मोडून आमी लॅब्स तयार केल्ले आसा, केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स सगळे तयार केल्ले आसा, पूण ह्या नालायकान थंय वचून ते सो अश्यो बऱ्योचश्यो गजाली आसा पळय त्यो पाड घालपाचें काम करता। तुम्ही सांबाळूंक जाय म्हणजे तुम्ही पळयशात आमी सगळे जण टीम भोवन काम करताले। आरोप करते हे कशें आसा डेमोक्रेसीन कोणी करू शकता। आता तुम्ही म्हणटा जाल्यार हेंचे सगळे जे आमी आसा न्ही प्रॉपरली 7 तारीख जावन आमी तुमकां प्रेसाक आफोनूच आमी हेंचे सगळे खंडतर करतले। तरी पूण जर तुम्ही तो शाळेचो बी म्हटलें एक लक्षात दवरात, हांव आमदार आसा, इन्फोटेकाचो चेअरमॅन आसा। हिची आता आमच्या गोंयांत कालच म्हाका डेटा मेळ्ळ्या अरावंड 85 इन्स्टिट्यूशनांनी आपले इन्स्टिट्यूट सुरू जावपाक म्हणून एप्लिकेशनां दिल्या आनी तेतून म्हाजें एक आसा, शिक्षा विजन ही संस्थेचें एक आसा एप्लिकेशन आसा। सो त्यामुळे हे जे कोणाक दिवप ना हे सरकाराचो भाग आसा, त्या डिपार्टमेंटाचो भाग आसा आनी ताचो कन्सर्न त्या मिनिस्टराचो भाग आसा कळ्ळें न्ही। आता कशें आसता न्ही, तुम्ही जर आता तुम्ही टॉपिक काडल्यार म्हाका काल जर ज्या मनशान उलयल्या तुमकां ताची जी ती भाशा जी आसा ती खरी अनकॉन्स्टिट्युशनल अशोभनीय आसा, ती भाशा सूट जायना कळ्ळें न्ही तुका। आनी ताचे प्रत्येक गोष्टीचे खंडर घेतला आनी कन्सर्न कशें आसा म्हजी टीम आसा जी म्हजो लिगल टीम आसा ती नोटिसीस बी ते धाडपाचें काम करता आनी आमची जी दुसरी टीम आसा जांकां दिसला आसतली ते 8 तारखेक तुमकां आपयतले आनी प्रत्येक गोष्टीचे खंडर करतले। पण एक सांगता खंयच्या जाका एज्युकेशन मिनिस्टर ते आसूं विचुलेने खूब जाणांनी अप्लाय केल्ली आसा, कोणाचे सुरू जावचे कोणाचे ना हे सरकाराचे कायदे आसत रूल आसत आनी कोणाक परमिशनय दिवन करून कोणाचे सुरू करूंक ना लॅब्स जाले थोड्यांक कशें आसता प्रत्येक आपले कितें तरी अनसक्सेसफूल कोणाचे कशें आसता। तितून म्हजो हे 1% हात ना, कोणी ते प्रूव करपाचें। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।